नमस्कार, पोया अपडेट खबरो. JCET परीक्षेचो निकाल जाहीर. सुमार 11,000 भुरगे बशिल्ले परीक्षेक 15 ते 24 मेरेन व्यावसायिक कोर्सात घेवंक मेळटलें एडमिशन. नेसाय घरांतल्यान 40 गांवठी बॉम्ब जप्त. दिल्लीचे NSGचे टीमीन केले निकामी. चौकशेक बेळगांवचे पुलीस गोंयांत. रानवटी जनावरांक मारून मांस विकपी रॅकेट उक्ताडार. उटंगाराचो पावस. वाऱ्यान फोंडे वास्को वाठारांनी घराचेर झाडां. कुस्कय 20 पडून 8 फामिलीक लाखांचो फटको. मडगांव तुंबले. बांबोळे एथलेटिक स्टेडियमाचे पत्रे गेले हुबून. बेरेस्तारा रातीन पडिल्ल्या पावसाक लागून गोंयभर लायटीचो आपालिपास. सगळ्या वाठारांनी लायट येता म्हणल्यार जाली शुक्रार दनपार. फिडर मोडले, ट्रान्सफॉर्मर जळ्ळे, खांबे पडले. आनी IFB बोका फुटबॉल चॅम्प कार्यावळी खाला नवे मारादोमना देवेज सोदपा खातीर ताळगांवां चल्ला कॅम्प. देशभरांतले वेचिल्ले 30 भुरगे वांटेकार. अर्जेंटिनी कोचाचे मार्गदर्शन. खबरो विस्तारान. JCET परीक्षेचो निकाल शेनवारा सकाळी जाहीर जालो. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स आनी बायोलॉजी ह्या 4 विशयां खातीर सुमार 11,000 भुरगे परीक्षेक बशिल्ले. फिजिक्सांत ऋषिकेश शेटगांवकर, केमिस्ट्रीत क्रिपी मिशेल फर्नांडीस, मॅथ्सांत सुरेश सिरसाट आनी बायोलॉजीत पाल्हा सिडनी लॉरेन्स हे भुरगे पयले आयल्यात. वेवसायीक कोर्सा खातीर 15 ते 24 मे मेरेन एडमिशन करूंक मेळटलें. इन फिजिक्स it is Shetgaonkar, Rishikesh, Digambar. Second one is Gawas, Sahil, Soma. Third is Bhatt, Puneet, J. In chemistry, again we have 6. Crispy, Michelle, Fernandez, Ashwin K, Parab, Panna, Tushar. Maths, again we have 6 students. Sirsat, Suraj, Rajan topping with 69. Shetgaonkar, Rishikesh, Digambar with 68. Shanbag, Atul, Damodar 66. Palya, Sydney, Lino, Lawrence with 71. There are actually 4 with 71. Da Costa, Elaine, Antoniette, Vikas Yadav, Praful, Mamgain. So these are all on 71. They should fill up their admission form B, based on these results, for admission to the professional degree courses in medicine, dentistry, homeopathy, engineering, B.Pharm and B.Arch for architecture also, which will be accepted at the Directorate of Technical Education, Porvorim, and the Ravindra Bhavan, Margaon, from Thursday 15th of May to Saturday 24th of May, on all days except Sunday, which is the 18th of May. So that's 9 days, 9 clear days. At this office and at Ravindra Bhavan, Margaon, from 10 a.m. to 1 p.m. and 2 p.m. to 5 p.m. Normal working hours. मडगांवांत नेसाय घरांत बॉम्ब स्फोट जाल्ल्या 40 गांवठी बॉम्ब मेळ्ळे. दिल्ली सावन आयिल्ले NSGच्या टीमीन घरांतले 40 जिते गांवठी बॉम्ब निकामी केले. पुलिसांनी पपलू मुलगुंडाच्या बायलेची जबानी घेतल्या. त्या शिवाय बेळगांव पुलिसाची टीम गोंयांत येवन चौकशेक लागल्या. बेरेस्तारा स्फोट जाल्ले ते गांवठी बॉम्बाचे. स्फोटात सोंपला तो पपलू रानवटी जनावरांचे मांस विकपाच्या रॅकेटांतलो. ते बॉम्ब स्वता तो घरांत तयार करतालो. मडगांवां नेसा एका घरान बिरेस्तारा सांजे 2 स्फोट जाले. स्फोट गांवठी बॉम्बाचे म्हूण स्पश्ट जाला. ते मोठ्या प्रमाणात गांवठी बॉम्बूय मेळ्ळ्यात. पपलू मुलगुंडाक स्फोटा सरशी आगताक मरण आयले. मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण तो स्वता हे बॉम्ब करतालो. ह्यो सगळ्यो गजाली ते भाड्याच्या घरातूच चलताल्यो. रानवटी जनावरांचे मांस विकतल्यांच्या रॅकेटान तो घुसपल्लो. रानवटी जनावरां मारूंक तो हे गांवठी बॉम्ब वापरतालो. घरांत ते सुवातेर 40 जिते गांवठी बॉम्ब मेळ्ळ्यात. दिल्ली सावन आयिल्ले राष्ट्रीय सुरक्षा टीमीन हे बॉम्ब निकामी केले. ह्या टीमीन सुवातेचे इन्स्पेक्शन केले. ते शिवाय चौकशे खातीर बेळगांव पुलिसांची टीमूय गोंयांत पावन चौकशेक लागली. His profession was cutting and cleaning of fish in the market, but he also used to work as a poacher in the forests of Ponda, where he used to use certain homemade explosives, homemade country-made
bombs to kill wild boars, and then he used to sell that meat. I'm very thankful to the team, NSG team that headed by Colonel Balakrishna, who have come from Delhi, and they had very meticulously, we were the best hands to deal with such eventualities. घडणूक घडली तेन्ना पपलू गावठी बॉम्ब करतालो. तेन्ना बॉम्बांतल्यान धुंवर येवंक लागलो म्हूण ताणें ताचे बायलेक बॉम्बाचेर उदक घालपाक सांगलें. पूण धुंवर बंद जावचो सोडून बॉम्बाचो स्फोट जालो. पपलू आगताक गेलो. ताची घरकान्न नूर जहाँ, समीना मुलगुंड, सहील मुलगुंड, गायत्री मुलगुंड आनी उमेश गायकवाड ही 4 जाणां जखमी जाल्यात. तांचेर मडगांवच्या हॉस्पिसियोन उपचार जाले. मुलगुंड फामील मूळ हुबळीची. फाटल्या म्हयन्यासावन थंय भाड्याक आसताली. पंचायतीक सांगता आणि हे फुडाकार घेवन बाबा तांकां खबर आसता हे पंचायतीक कोण आसा, कोण भाड्यान रावता. तांचे कडेन स्वता जावन भाटकारा कडेन भाटकारांनी कडेन वचून बाबा तुमी तुमगेर कोण रावता हांगा तांचें नांव घेवची. हे पयलीं ताचे आड अशी जनावरांक मारपाची स्फोटकां पुलिसांक मेळ्ळ्यात. नेसायचे स्फोटाची पुलीस सध्या खोलायेन चवकशी करतात. पुलीस रॅकेटाची पाळां मुळां सोदतात. पुलिसां मुखार सध्या प्रस्न आसात ते अशे: गावठी बॉम्ब करूंक सामान खंयच्यान हाडटालो, रानवटी जनावरांचे मांस कोणाक विकतालो, हे रॅकेटान आनीक कोण कोण घुसपल्यात. पुलिसांनी पपलू मुलगंडाचे बायलेची जबानी घेतल्या. शॉकात करपी गजाल म्हणल्यार घर मालकाकच घरान भाड्याक रावतल्यांचे नाव गांव कांयच खबर ना. घर मालकान भाड्याक रावतले हे फामिलीची म्हायती पुलिसांक दिवंकूच नाशिल्ली. After initial probe, Goa police has claimed that the bombs found here were meant to hunt wild animals. Goa police has also refuted any terror link with this incident. But we cannot forget that the explosives used in 2009 Margaon blast case were procured from a fish catcher. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार, सावियो डायस आनी तुळशीदास च्यारी. बेरेस्तारा राती गोंयभर पडिल्लो उटंगाराचो पावस आनी वाऱ्यान कितल्याशाच वाठारांनी लोकांचे बरेच लुकसाण जाला. हुस्कय वीज पडून सामान काबार जाल्ल्यान 7-8 फामिलीक मेळून सुमार 11 लाखांचो फटको बसलो. मडगांव पालिकेच्या कांय वॉर्डांनी गटारान नितळ करून आशिल्ल्यान घरांनी उदक घुसलें. मडकय आनी वास्को वाठारांत घरांचेर माड आनी झाडां पडल्यात. बांबोळेच्या नव्या एथलेटिक्स स्टेडियमाचे पत्रे वाऱ्या सरशी हुबून गेले. बिरेस्तारा पडिल्ल्या पावसाक लागून बांबोळेच्या स्टेडियमाचे बरेच लुकसाण जाले. 18 म्हयन्याची गॅरंटी आशिल्ल्यान भिवपाची गरज ना अशें खेळा संचालक VM प्रभुदेसायन सांगले. No, as far as this work is concerned, yes, it is for the first time that 10-style roof has been erected, and perhaps in India also this is for the first time that this type of roof you will see in the stadium. So whatever problems are associated, and of course one must understand that we have a heavy downpour in Goa. पाजय उस्कय वाठारांत बिरेस्तारा राती वीज पडिल्ल्यान 7 ते 8 घरांचे बरेच लुकसाण जाले. घरांतल्यो टीव्ही, फ्रीज तशेंच हेर सामानाचे लुकसाण जाले. कांय मोटारींचेय बरेच लुकसाण जाले. ह्या लोकांचे सुमार 11 लाखांचे लुकसाण जाला असो अदमास आसा. सुरेश बिचोलकर तेचे सगळें हें जालां. सगळें श्रीकांत भिसे, मागीर गिरीदास साळगांवकर, मागीर मिलिंद पेडणेकर, हे 7 घरांक आमकां मार बसला. इलेक्ट्रिसिटी सगळ्यांची काबार जाला. टीव्ही, फ्रीज घरांतले सगळ्यांचेच गेल्या. टोटल लागी 10-11 लाख जातलो सगळ्यांचे मेळून. लुकसाण जाल्ल्या लोकांक जाता तितली मजत दिवपाचें उतर उस्कय पंचायतीन दिला. घरांत बसून चिराय गेले सगळे. इवन थोड्यांची फ्रीज, टीव्ही, लायट करून टोटल एस्टिमेट 10 lakhs तरी डॅमेजीस आसा 7 घरांची टोटल. सो हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता की तांकां बेगीनचे बेगीन हे करून तांकां सेटल करपाक जाय. सगळे जितके मॅक्झिमम पावर आसा पंचायत पावर आहा तो तांकां तेजो बेनिफीट करून तांकां हे करून दिता. उटंगाराच्या पावसाक लागून आके वाठारांत बिरेस्तारा राती लोकांचे बरेच हाल जाले. सिवरेजीचे काम केल्या उपरांत गटारां साफ करूंक नाशिल्ल्यान आके वाठारांत सगळ्याक उदक भरले अशें थळावो नगरसेवक अविनाश शिरोडकार आनी नगराध्यक्ष दयानंद देवलकाराचें म्हणणें आसा. आता कांता हॉटेला पळय एवरी इयर उदक भरतात. आयज काल उदक धपर उदक जालें आनी लोकांक सगळो प्रॉब्लेम जालो. राती गटार फुटून चंबर फुटून गटार गॅस जावन उदक भायर पडलें आनी तें घरान भरलें बारान. सिवरेजी एक्चुअली सिवरेजीचें काम हें सगळें माती सगळें ड्रेनीनी भरल्या आनी ते कांडा सगळ्या ते सुसेगाद गेल्या. ते तांकां प्रायोरिटीचेर म्हळ्यार काम करून सांगलेलें. वी आर फॉलोईंग विथ द सिवरेज. वास्को वाठारांत जाल्ल्या चक्रीवादळाक लागून बरीच झाडां मोडून पडली. आल चिखलेच्या कपेलाचें लुकसाण जालें. वारो सुटलो, ऑलरेडी सायक्लोन लायक कितें सुटलो आनी
त्या वाऱ्याचेर हें जालें त्यो फुल्ली हिंगा झाडां बीन खूब पडल्यात असो लायट सुद्दां गेली पोल्स पडले माड पडले पुलिसांक कितें आपण हाडला आनी मागीर ते बॅरिकेडी घातले तेंच्यांनी सो मातशें ट्रॅफीक लोकांक अदरवायज एक्सिडेंट जावपाची शक्यताय आसली लोकांक असो एक्सिडेंट असो कांय जावंक ना तेच्या पयलूच तांच्यांनी कंट्रोल केलो पुलिसेक फोन करून फोन कितें मडकयच्या गणेश महालेच्या घरार माड पडिल्ल्यान घराचे बरेच लुकसाण जालें लॉस म्हणजे जवळ आमकां 55,000 सुमार मातशें फटको बसला कोणाक मार बीन लागलो तसो मार कोणाकूच लागना कितली घरांक डॅमेज जाला आता दोन घरांनी जवळ आमी 15 लोक सुमार रावता दोन्ही घरांनी मेळून आता पर्यंत पंच बीन कोण येवन गेला मनोज येयलो सरपंच येयलो रात्री ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव